नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। गोंयांत सध्या सरकारच ना, चल्ला ताका कितें म्हणप ते खबर ना। कॅबिनेट घेवपाचे पसून कोणाक अधिकार नात। राजीनामो दिवपाची तयारी, निलेश काब्रालाचे हेड ऑनात बॉम्ब। मुख्यमंत्री पर्रीकारान केल्ली त्रिमंत्री समिती संविधानात बसना। जाणकार म्हणटात दोळ्यांक उदक लावपाचो प्रकार। मंत्री ब्युरोक्रेसी हुमकळ्ळी, खाती काडून मंत्र्यांक दी। गोंयांत चल्ला IAS सरकार। मुख्यमंत्र्यान नेमिल्ली त्रिमंत्री समिती नावाक मुख्य सचिव आनी प्रधान सचिव। मुख्यमंत्र्याकडेन उलोवन चलयता सरकार। कोर्टाचो आदेश मानून गोयचे मायनिंग लिजांचे ऑक्शन करात। जिंदालाचो लिजांचेर दोळो। मायनिंगा वेल्यान विजय मायकल। काँग्रेसूय आक्रमक, सरकाराक शिटकावणी। मरणासन्न दुयेंतींक दया मरणाक मान्यताय। सुप्रीम कोर्टाचो महत्वाचो ऐतिहासिक निकाल। मृत्यूपत्रातूय करूं येता इच्छा मरणाची नोंद। सरकारान थारावचे पडटले कायदो नेम। वास्कोचो आमदार कार्लोस मणिपाल हॉस्पिटलांतल्यान GMCत शिफ्ट। दोतोर म्हणटात ब्रेन स्ट्रोकांतल्यान अजून फुल रिकव्हरी ना, तरी भलायकी जाता स्टेबल। आनी FC गोवाक गरजे मैदानार सेमीफायनल फर्स्ट लेग जिखपाचो विश्वास, पूण चेन्नईनूय खडेगाठ फायट दिवपाचे तयारेत। गोंयांत सध्या सरकारूच ना, चल्ला ताका कितें म्हणप ते खबर ना। कॅबिनेट घेवपाचे पसून कोणाक अधिकार नात। मायनिंगाचेर कितें करप ते थारावपाक व्यवस्थाच ना, अशी सनसनाटी विधानां भाजपचे ज्येष्ठ आमदार निलेश काब्रालान केल्यात। आपले राजीनामो दिवपाचे पसून तयारी आसा। आमदार आसून प्रशासना कडल्यान कामां करून घेवप शक्य ना जाल्यार नाशिल्ले बरे, असो बॉम्ब निलेशान घालो। तो म्हणटा कार्लोस आल्मेदाक स्ट्रोक आयलो तो पसून मायनिंगाच्याच टेन्शनाक लागून आनी ठप्प जाल्ल्या प्रशासनाक लागून। विजय बाबा कडेन उलयलो, सुरिना कडेन उलयलो, फ्रांसीस बाबा कडेन उलयलो। हांवें म्हटलें कितें तुमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या, आमकां मॅसेज कळची। चीफ सेक्रेटरीक आपयलो आनी आमचो कृष्णामुर्ती साहेब जो स्पेशल सेक्रेटरी टू CM आसा ताका आपयलो। आय मीन वॉट इज द वे फॉरवर्ड, हू इज गोइंग टू कॉल फॉर द कॅबिनेट। म्हाका सांगलें स्ट्रेट ते कॅबिनेट जर घेवपाक जाय तर हॉनरेबल CM जो आमचो USA आसा ताका बाडे बरो जावपाक जाय। आमकां जाय तो बरो जावन परतून गोंयांत येवपाक जाय, तेजे कडेन परमिशन घेवपाक पडटलें। आतां तेजे कडेन जर परमिशन घेवंक पडटलें, कॅबिनेट घेवपाक ऑनलायन करपाचें खंय, आनी वॉट इज द एजेंडा ऑफ द कॅबिनेट खंय तो एप्रूव करतलो आनी मागीर व्हिडिओ कॉन्फरन्स करून। आय मीन सिस्टम कितें अल्टिमेटली कशें आसा, केंद्र सरकाराक जर कितें करपाक जाय जाल्यार राज्या कडच्यान ऑफिशियली एक मेमोरेंडम वचपा जाय। तो मेमोरेंडम सरकारा कडच्यान वचपा जाय। तो मेमोरेंडम आतां 1 म्हयनो जालो ऑलमोस्ट, ऑर्डर येवन 1 म्हयनो जालो। तुमची सरकार कित्याक धाडना? सरकार खंय आसा तें म्हाका खबर ना। हांव लोक म्हणटा तुमी रुलिंगा आसा, हांव म्हणटा हय आमी BJP सरकार आनी कोण गोवा फॉरवर्ड आनी इंडिपेंडंट MGP रुलिंगा आसा, आमचो सरकार आसा। पूण आज आमचो सरकार ना, प्रॅक्टिकली कोणाचो सरकार म्हाका खबर ना। हांव आतां तूं म्हाका विचारतलें हांवें खंयचो स्टेटमेंट रॉंग केलो, लोक म्हणटले वो कितें उलयता रे म्हणून। आज जे परिस्थिती आसा, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल CM मनोहर पर्रीकर बाब, it is very clear today there is no governance happening. Saying a very simple, very serious thing. You are saying that effectively, right now, there is no functioning government in Goa. Yeah, of course. How can you call? See, cabinet can be called by the chairperson, that is the chief minister. It cannot be called by 3 people. Can it be called? Chief secretary should have reported the status. See, when maybe honorable CM gave that particular order of 3, he may be having the impression that he will be coming back again. He's gone to United States of America for his treatment, which is good. He should take thorough rest, be good, come back strong towards guidance. Who's stopping you? But right now, government has to function. So for that, Chief Secretary should have gone under the Constitution, which I have. He should have gone to the
governor and said, this is the situation today, Honorable Chief Minister is not well, and that you might guide me. Then governor has to take decision and say, okay, Baba, let us do like this. आता सध्या कोणाचे आम्ही गव्हर्नराकूय मेळ्ळे, हांव तिगांयकूय मेळलो, आतां कोणाक खबर ना की चीफ सेक्रेटरी मेळलो, कोणाक खबर ना कितें करपाचें तें. यू आर प्रिपेर्ड टू रिझाइन. ऑफकोर्स, इफ वॉट इज द फंक्शनिंग ऑफ मी. सी म्हाका सांग, लोकांक जेन्ना आय हॅव सीन 2012 पीपल सफर, आय हॅव सीन देअर स्टेट्स. तुजे मतदार म्हाज्या मतदारसंघात थंय पोपायो गाडयो वयेक लायता पळय, कितें चलना आनी वयेक लायता म्हणटा पळय, तशें म्हजे परिस्थिती गाडयो थंय सगळी चालू जावना. गाडयो लोकां थंय हजारांनी बंद आसा. आज मायनींग जे गोंयांत लोकांक दिसता, हांव काल्लूस बाब आमचो आसा. यू नो द रिजन. हांव आतां सांगता, आय डोंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द रिजन. इट्स बेटर टू रिलॅक्स, लूक आफ्टर माय फॅमिली. म्हाका कोण पळयतलो, म्हजी फॅमिली कोण पळयतलो. सो इट इज बेटर टू रिलॅक्स आनी खंय तरी फोंडपाक वच आनी काम कर आनी म्हजी फॅमिलीक पोस, अशी सिस्टम म्हाका हांव रेडी आसा. कालूच बाबा कडेन आमी पयर मेवला, रातचे ताका एटॅक येयलो. ही वॉज एक्सप्रेसिंग हीज प्रॉब्लम. ही वॉज सेयींग that there are 2,600 employees in MPT, 5,600 pensioners in MPT, total around 8,000 people in that constituency, that Mormugao, that area. Our moment mining bans, the chairman is going to say remove people like how they did in 2012. Where I am going to go म्हणटा तो. कालूस बाबाच्या हितू मायनींग ना, आनी तो स्ट्रेस तेजो स्ट्रेसफूल जाल्लो, शिगमो आसलो तेजो, तो सारको स्ट्रेसान तेजी मिटींग काबार जाली 5:30 आनी तो गेलो आनी सांजचें हें जालें. सो म्हाका आनी कित्याक जावपाक जाय, इट बेटर आमकां स्ट्रेस नाका, आमी गेल्ले बरें, लोकांक कोणाक जाय हाडूं. पूण म्हजें इतलें सांगपाचें आसा की आय एम अ पर्सन हू कॅन फेस, आय वील फेस ऑल डिफिकल्टीज. बट इफ डिफिकल्टीज आर नॉट सॉल्व्ड, इफ माय डिफिकल्टी आय एम पुटिंग अप टू द गव्हर्मेंट, गव्हर्मेंटल इज नॉट देयर, सो वॉट इज द फंक्शनिंग ऑफ अ लेजिस्लेटर. मुख्यमंत्री पर्रीकारान आपले गैरहजेरीत सरकाराचो कारभार सांबाळूंक 3 मंत्र्यांची समिती केली खरी, मात असली समिती संविधानात बसना. कायदो जाणकार म्हणटात, संविधान फक्त मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्र्याक अधिमान्यताय दिता. पर्रीकारान केला ते दोळ्यांक उदक लावन सरकाराचे कामकाज नेमात ते बसना. व्हिडिओ कॉन्फरन्सान एक वेळ मंत्रिमंडळ बसकाक घेवं येता. खरें म्हळ्यार मुख्यमंत्री ताची खाती मंत्र्याक दिवन वचपाचो. मुख्यमंत्री पर्रीकारान आपले वैजकी उपचार आटपून परत गोंयान ये मेरेन सरकाराची ताकतिकेची कामां आडकून पडची न्ही म्हूण 3 मंत्र्याची एक समिती केल्या. 31 मार्च मेरेन समितीक मुजत. फुडें कितें कोणाक खबर ना, मात केल्या ती समिती संविधानान बसना. ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान पर्रीकाराचे सुप्रीम कोर्टातले एके केशीचे उदाहरण दिले. Constitution of India under Article 163 recognizes a council of ministers headed by the chief minister, but to have this 3-member committee to run the government is something which will be unconstitutional in my view. In a judgment of the Supreme Court, which MRF had filed against a judgment of the High Court in a petition filed by Mr. Manohar Parrikar himself, in that judgment a question was raised where the rules of business are directory or mandatory, and normally the rules of business are directory, but when it has a financial implication and requires certain things to be done in a certain manner, like a pre-authorization or a pre-clearance from the finance department, the Supreme Court has held that to be mandatory. So how will this committee function? How will this committee be able to take decisions? How can the committee substitute a chief minister? But what I feel could have been done, which could have had a better functioning of the government, is some of the portfolios could have been allocated amongst the ministers. ज्येष्ठ आदवोगाद क्लिओफात कुतिनो आल्मेदा म्हणटा, हो लोकांच्या दोळ्याक उदक लावपाचो कारभार. I believe there is no scope for such a committee under the Constitution. The Constitution recognizes only the Chief Minister, and in case the Chief Minister is unable to preside over the meetings, it is the senior-most or the one designated by him who shall preside over the meetings. I feel the best option for the Chief Minister was to hand over all the portfolios and remain Chief Minister without portfolio. As far as holding of cabinet meetings by video conferencing, I feel that there is no such embargo. The Chief Minister could be entitled to hold cabinet meetings by video conferencing. Somehow I feel that this committee is only a showpiece. The administration would be run by the Chief Secretary.
गोंयचे विवादीत प्रश्न सोडोवपाचो अधिकार हे समितीक ना, ती काम चलावूच उरपाची म्हूण आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलप म्हणटा. गोव्या समोर अनेक महत्वाचे प्रश्न असतात. खुद्द मुख्यमंत्र्याच्या आरोग्याचो प्रश्न आसाच आणि राज्याच्या आरोग्याचे प्रश्न असतात. म्हादेचो प्रश्न, दुसरे मायनिंगचे बंद जाल्या कारणान एक मोठी बिकट परिस्थिती आज गोंयच्या समोर आसा. आणि शिवाय मुख्यमंत्र्याकडे खंयच्याच मंत्र्याक न दिता जवळजवळ 25 खाती मुख्यमंत्र्याच्या हातान आसात. अर्थ खाते हे अत्यंत महत्वाचे आणि अर्थ खात्याक हो नेहमीच पूर्ण वेळ असो मंत्री आसपाक जाय. अर्थ खाते एका मंत्र्याकडे कोणे ताका जाय ताका ताणें पूर्ण दिवंक जाय खातें काडून. दुसरें आसा तें गृह खातें. फाल्यां एकमत जावंक जाय. समजा एखादो प्रश्न असो निर्माण जाता खंयच्या एका विशयाचेर एका मंत्र्याक तिगांतल्या एका मंत्र्याक वेगळे कितें विचार आसात. मागीर निर्णय कसो घेवचो? 2 विथ 1 बहुमतान निर्णय घेवचो ताणें. कॅबिनेट अशें थारना. कॅबिनेटचे सगळे निर्णय जे असतात ते एकमतान घेतले असतात. त्यामुळे हे तिघांचे प्रकरण हे कितें वेगळें दिसता. मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या गैरहजेरेन फाटल्या सप्तकभरान थंड पडिल्लो सरकाराचो कारभार पळयल्यार हे समितीच्या नांवान सध्या तरी मंत्री आनी ब्युरोक्रेसी काम करूंक गेल्यार घुसमटूच. कितल्यो फायली फुडें वतल्यो, फायनान्शियल क्लियरन्साक कितली मेळटली आनी कामाक कितली तडीक लागतली, दुबावूच. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयांत शुक्रारच्यान IAS सरकार चल्ला. मुख्यमंत्र्यान 3 मंत्र्यांची समिती नावाक करून 5 कोटी मेरेनची कामां हाताळपाचे अधिकार दिले खरे, मात सरकार चलोवपाची खरी जबाबदारी मुख्य सचिव धर्मेंद्र सिंह आनी प्रधान सचिव P. कृष्णमुर्तीचेर. नित्याचो प्रशासकी कारभार आनी महत्वाच्यो जबाबदारी ह्या दोगा सचिवांक दिल्यात. ते मुख्यमंत्र्याकडेन उलोवन सरकार चलयतले. सरकारान ब्रेस्तारात 3 मंत्र्यांक जबाबदारी दिवपाचो ऑफिस मेमोरेंडम काढलो, मात तातूंत मंत्री नावाक आनी सरकार चलोवपाची जबाबदारी आनी अधिकार चड दोगा IAS सचिवांक. मुख्य सचिव आनी सीएमाच्या प्रधान सचिवाक मुख्य अधिकार. प्रिन्सिपल सेक्रेटरी P. कृष्णमुर्ती हाताळटलो नित्याचे प्रशासन. कृष्णमुर्ती सच्च्यो फायली आनी वेव्हार पळयतलो. मुख्य सचिव धर्मेंद्र सिंह सगळे प्रशासन, रुटीन, ताकतिकेच्यो म्हत्वाच्यो गजाली हाताळटलो. मुख्य सचिव आनी प्रधान सचिव मुख्यमंत्र्याच्या संपर्कात आसतले. राज्यांतल्या म्हत्वाच्या घडामोडींचेर डेली रिपोर्ट धाडपाचे तांकां आदेश. कोफुसांव आसल्यार मुख्य सचिवान फोन करून वा ईमेल करून सीएमा कडच्यान निर्देश घेवपाचे. फायनान्स, होम, पर्सनल, प्रशासन ह्या खात्याविशीं कसलोच मोठो निर्णय वा म्हत्वाचो निर्णय वा आदेश आपणे स्वता अप्रूव्ह केले बगर वा आपणे मुख्य सचिवाक सांगला ते भशेन अप्रुव्हल घेतले बगर काडपाक वा घेवंक जायना म्हणून मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट नमूद केलां. कॅबिनेट बसका व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं घेवपाचे ह्या आदेशात आसा. कॅबिनेट बसका व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग शक्य नासल्यार नॉमिनेट केल्लो मंत्री घेतलो कॅबिनेट. 3 मंत्र्यांची समिती कॅबिनेट एडवायझरी समिती कशी काम करतली. मंत्री सुदीन, विजय आनी फ्रांसीस समितीचेर आसतले. मुखेल सचिव अजेंडा थारावन 3 मंत्र्यांच्या समिती मुखार दवरतलो. हो अरेंजमेंट फकत 31 मार्च 2018 मेरेन आसतलो. खंयचेय गजालीचेर कसलेय कोफुसांव आसल्यार मुख्य सचिव पर्रीकाराक संपर्क करून निर्देश घेतलो. अशें आसतले 3 मंत्र्यांच्या समितीचे अधिकार. ही समिती 5 कोटी मेरेन कामाची फायल पास करूंक शकता. हे समितीन आठवड्याक एकदा तरी थारायल्ले सुवातेर मेळचे. 3 मंत्र्यांच्या समितीचे निर्णय एकमतान घेतिल्ले आसूंक जाय. समितीन इयर एंडाच्या आर्थीक प्रस्नाचेर, टायम बाउंड मुद्द्यांचेर प्रशासनाक आपले गैरहजेरेंत निर्णय घेवपाची गरज दिसता तशे निर्णय घेवचे. अर्थीक मुद्द्याचेर निर्णय घेतना समितीन अर्थ खात्याचो सल्लो घेवचो. 3 मंत्र्यांची समिती शुक्रारा मेळूंक शकली ना. आतां ते बद्द सोमारा वा बुधवारा मेळपाचे. तो मेरेन गोंयचें मायनिंग पुराय शटडावन जाल्लें आसतलें. म्हणजे मायनिंग बंदी सारकेल्या संकटात 7 फेब्रुवारी उपरांत म्हयनो मायज जालो. नित्याच्या कामकाजाचेर फूल कॅबिनेट सोडाच शेष कार्यवाह कॅबिनेटाची बसका सुद्धा जाल्ली ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. आदलो IGP सुनील गर्ग लाचखोरीचे केशीत हायकोर्टान याचिकादार मुन्नालाल हलवाईक ह्या केशीच्या संदर्भात डॉक्युमेंट सबमिट करपाक लायल्यात. सुनील गर्गा आड ACBन FIR रजिस्टर करचो म्हूण तो पणजी कोर्टा मुखार गेला. गर्गान 5.5 लाख रुपया लाच घेतल्या म्हूण ताचो आरोप. आदलो IGP गर्गाक अंतरीम थाकाय दितना हायकोर्टान फुडली सुनावणी म्हणजे 5 एप्रिल मेरेन गर्गा आड FIR रजिस्टर जावचो ना म्हूण सांगलां.
घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.